सो हांगासर न्ही कसले वत आसा पळय रखरखी सारकें आनी त्या सायडीन पावसान कसो काळोख केला पळय सगळं पावसान थंय काळोख केला ह्या सायडीन म्हटल्यार असो आनी हांगासर सामकें रखरखीत वत आसा झाडां बी सगळीं बावून गेली वताचेर एक्चुली अशें ना की लायिल्लें झाड म्हणून तें जाल्लेंच झाड आनी बरें पयलींचें झाड तें पसून कशें हें जालां पळय हांगासर पानां बिनां सगळीं झाडां जीं आसा पळय ना करपल्या सामकीं वतान ही आनी तर सामकीच गेली पानां बी गळोन पडली हेजी येल्लो जावन फुलां सोडून पानांच ना बोबड्याक. हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशे आहात तुमी सगळे? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा बुधवार वेनसडे आयज आनी 10:30 पावणे 11 समथींग जाल्या आनी म्हाजी आळस जी आसा पळय ती आजून वचना. ब्रेकफास्ट जालो मॉर्निंग रुटिनाची कामां जाली आनी ब्रेकफास्ट बी करून बायेक न्हिदयलें. सो बाय न्हिदलें म्हणटकीर हांव मातशें सुसेगाद बसलें हेकाच लागून की कितें करपाचें म्हूण कळना रांदपाक जेवपाक कांयच अशें मायंडान येयच ना. आयज सामको लेजी डे. तूं कितें वयता नुस्तें हाडपाक पळयता? पावणे 11 जाल्यार आतां आनी पळयता हेजे नंतर तूं पळयतलें केन्ना हाडटा केन्ना रांदता केन्ना मागीर जेवप केन्ना रातचें. चल सडसडीत वचून घेवन यो नुस्तें. वत लागता जाल्यार रेनकोट घालान चल वत लागता जाल्यार. सो आयज न्ही कळत ना कितें करपाचें आनी कितें म्हणून अशें रांदपाक जाय नुस्तें हाडपाचें तो बीन हाडटा बी म्हणना ना बी म्हणना एटलीस्ट एक नुस्तें हाडटा म्हणल्यार चल हुमण करपाक जाय शीत करपाक जाय तें मायंडान आसता. आतां तो बीन पळोवया बेजार येता अशें तशें करता मागीर आनी कितें करपाचें. सो तेकाच लागून हांव बी कन्फ्यूज जावन बसलेलें. सकाळीं आयज कांय केलें ना बायक ब्रेकफास्टाक म्हळ्यार तेजो ब्रेकफास्ट रेडी केलो आनी आमकां कितें करपाक बेजार येवं लागलें. सद्दां दोन भशेन करपाक पडटा अशें म्हणल्यार न्ही आयज आमकां ब्रेकफास्ट कांय केलोच ना. जो टोस्ट हाडून दवरता पळय एमर्जन्सी त्यो टोस्टच खाल्यो आयज न्ही रे. फाती खूब तेंपान न्ही बरें ना तेन्ना जोर येतालो तेन्ना खाल्लें न्ही मागीर खावच नाशिल्लें. सो तें हें खालें बिस्कीट आशिल्ली फाती बिस्कीट. सो ती बिस्कीट खाली आनी ब्लॅक टी केल्ली आनी कांय करूना आनी आयदनां धुलां ना हांव ओग्गी बसून आसा. पावणे 11 जाली बाय बी उठपाचो टायम जालो. आतां तूं वयता नुस्तें हाडपाक जाल्यार हांव सोय बी कातपाक जायी तें काम आसा सगळें. नुस्तें उजरावन हाडटलो व्हडलेशें कांय ना हाडलें की तें फकत रांदपाचेंच. बेजार येता आयज म्हाका कितें करपाकूच बेजार येता हेकाच लागून राती न्हिदूच जालें ना न्ही रे. राती आनी बाय 2:30 कितल्यांक बेश्टेच अशें उसू करपाक लागलेलें हेवटेन तेवटेन म्हणल्यार अशें वयता हें करता मदीं पी करता मदीं न्हिदता अशें करून करपाक लागलें. सारकें 3:05 आसतना हांव उठलें आनी रडपाक लागलें. रडटा म्हणून म्हाका कसली भूक लागली कित्याक राती तें जेवूं नाशिल्लें मातशें सुद्दां एक 4च अशें करून बारीक तोंडां घातलेलें 4च फावटी मेजून सारक्यो आनी कांय ना म्हळ्यार भूक लागली आसता म्हळ्यार हाका बोम घालया म्हटलें. पळयत जाल्यार घेयना जालें बोम बीन घेयना म्हणटा हांव हेका न्हिदोवपाचें खांदार घालून ट्राय केलें कितें केलें कशें न्हिदना. खेळपाचो मूड येयलो हेका हें न्हिदांतल्यान सारकें सडसडीत जागें जालें. हेका येयलो न्हिदपाचो हें खेळपाचो मूड आनी खेळपाक लागलें. खेळ्ळें लास्ट 4:15 कितल्यांक न्हिदयलें हेका हें आनी ते 2:30 ते 4:15 म्हणल्यार हांव जे जागे आशिल्लें पळय म्हाजी न्हीद गेली आनी मागीर म्हाका न्हिदूच येयना. हेका 4:15 सुमार न्हिदलें हें 4:15 म्हाका न्हीद येयना कशीच सारकी आनी हांव कितल्यांक 5:15 कितलें म्हणल्यार जागेच आशिल्लें. मागीर केन्ना न्हीद लागली खबर ना. कितलें ट्राय केलें न्हिदपाचें न्हिदूच लागना कशी म्हळ्यार मदीं आतां न्हीद तुटली की कशें न्हिदपाचें न्हिदूच ना. तुमकां जाय जाल्यार दाखयता व्हिडिओ काडलेलो हांवें तेजो राती सो दाखयता तुमकां. लास्ट मागीर कितें केली एक्चुली आमी न्हू बारीक डीम लायट पेटोवन दवरताली ती डीम लायट बंद केली. एसीची मातशी ब्लू लायट पेट्टाली पळय तेजेरूच ताका न्हिदयलें नाल्यार तें लायट आशिल्लें जाल्यार आनीकूय खेळत रावता आशिल्लें कशेंच ना. वयल्यान हो न्हिदलेलो हेका वचून उठयता परत हांव जागे आसा न्ही तेकाय बी उठयता. सो तशें करून मागीर राती न्हीद जाली ना. लेट जालो 5:15 सुमार जालो. लोकांक उठपा टायमार हांव न्हिदलां वचून आनी आतां म्हाका सामकी सुस्ती आळस अशी येता. म्हाका कांय करपाचें मन ना अशें आनी भायर तर गरमी हें तें पळय आनीक बेजार येता. तो येता लेट 12 बीन मरे. हेका बेजार येता नुस्तें हाडपाक वचपाक वत लागता भायर रखरखीत वत आसा न्ही तेका लागून.
सो पळयता आतां कशें कितें तें. म्हाका बी बेजार येता कितें करपाचें आनी कितें ना म्हणून कळना. बाय न्हिदला भितर आनी हांव सद्याक आयज अशें म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केल्लो की हें कर म्हणून, बीट आनी गाजर जें आसा पळय न्हू तें शिजोवन बारीक उदक दी अशें म्हणून. बट हांवें तें उदक ट्राय केल्लें, तें पिना. सो हांवें आतां हिसपात हांगासर बीट आनी गाजर जो आसा पळय न्हू तो काडून दवरला. तें तर पिवचें ना उदक. सो हांव कितें करता, हितून एक कांदो आनी टमाट घालता आनी भाजी करता. सो तेकाय इल्ली खावपाक मेळटलें, आमकांय इल्ली जालें. नुस्तें हाडलें मेळ्ळें जाल्यार बायेक इल्लें नुस्तें खावपाक मेळटलें. नुस्तें म्हणल्यार कितें सोमनळ्यो, मुड्डोश्यो, धोडयारे तसलेंच नुस्तें न्ही तेजें लायट अशें. तें कितें बांगडे सुंगटां बी खावपाक मेळना, ताल्ले बिल्ले. सो तेंच पळयता नुस्तें कितें हाडलें मेळ्ळें जाल्यार तें नुस्तें एक फ्राय करता, नाल्यार ही भाजी आनी शीत करता. आयज खिचडी ना, बेश्टें प्लेन रायस करता आनी ती भाजी हें करता मातशी सॉफ्ट अशी हें करून आनी दिता तेका. आनी आमकांय बी मेळटली ती भाजी थोडीशी. हाडटात हांगासर एक बीट काडला बारीक असो, पयलीं मोठो काडलेलो दवरलो मागीर. आनी हें गाजर काडलें. ही 2 गाजर आसा, हे इल्लेशें तेका पयर घातलेलें. आनी एक ग्रीन चिली, टमाट आनी हें काडटा, एक बटाट काडटा. सो आनी हें सगळें घालता आनी तेजी भाजी करता. आनी आमकांय बी मेळटली इल्लीशी दनपारां खावपाक. आनी उरलेली इल्ली तेका लायता. तेका मातशें एक्स्ट्रा शिजोवची पडटा न्ही, मागीर ती इल्ली एक्स्ट्रा मीठ बी घालचें पयलीं काडटा. काल आनी दनपारां दोनूय टायम सारके जेयलेच ना ते. दोनूय टायम दनपारांय जेयलना, रातीय जेयलना. राती तर सामकेंच जेयलना. आनीक आयज बी सकाळीं ब्रेकफास्ट बी असो. काल सकाळीं ब्रेकफास्टाक कितें केल्लें रे तेका, सत्व तें खाल्लें ताणें इल्लेशें. आनी ह्या दिसा खावपाक बी पळयना कांयच अशें. मे बी गरमी नासतलें, गरमी बी खूब जाता न्ही. फाटले 4 दीस पावस पडलो आनी मागीर पावस आतां गायबच जालो. पावसूच ना, वत येता सामकें रखरख्याचें. आतां पावसान काळोख केल्लो मरे, उजवाड जालो मरे. असो उदो ह्या सायडीन काळोख केल्लो, आतां त्या सायडीन सगळं निवळ जालां आनी आतां ह्या सायडीच्यान असं वता ते वाऱ्यार न्ही. ते सायडी सकयल हांगच्यान असो सगळ्याक काळोख केला. तो तूं वचना मरे नुस्तें हाडपाक? ना पयशे घेवन येयला पळय, कितें हाडलें तें ताल्लें आनी तें धाडटलो. ना आसत एखादें पळय हाडलें जाल्यार घे, नाल्यार हांव सद्याक भाजी करता बायक इल्लीशी. दनपारची न्ही 12:30 जाली हांगासर. आनी म्हाजें रांदून जें आसा पळय न्हू तें सगळें जाल्लें आसा. म्हटल्यार कितें जाता जाणा, जे दिसा अशें करून हुमण किंवा रोस बी करपाचो आसना पळय त्या दिसांनी जेवण जें आसा पळय न्हू बेगीन जाता. शीत भाजी अशेंच न्ही. सो हेप्यात हांगासर म्हाजें सगळें जेवण रेडी जाल्लें आसा. हो भायलो रायस हांगासर, आयज ताका प्लेन रायस केला. हें आमचें शीत आनी हांगासर न्ही भाजी केल्या बारीक, सेम भाजी बारीक मातशी एक्स्ट्रा शिजोवन मॅश करून घेतल्या. जस्ट मॅशरान मॅश केल्या. ताका न्ही ग्रायंड बी करना हांव. आनी पयलीं सावन ताका हांवें कितें अशें ग्रायंड करून लायलेंच ना. जें कितें आसा पळय तें मॅशूच करून लायता. ही आमच्या खातीर भाजी. गाजर, बीट, कांदो आनी टमाट जें आसा पळय तें घातलां. आनी इल्लेशें उदक जें आसा पळय न्हू थोडेशें तें काडून दवरलां. पळयता बाय पिता जाल्यार. पिना तें एक्चुली हें उदक जें आसा हांवें खूब फावटी ट्राय केलें, बट आयज करतात न्ही अशें म्हणून काडून दवरलां. हुमण आसा, कालचें हुमण जें आसा पळय न्हू तेंच हें करतलें, जेवतलें तितूनच. सो आनी बाकीचें सगळें रेडी आसा. आनी हो न्ही जस्ट नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें घेवन आयलां हांगासर. सो हे 2 नुस्तें जें आसा पळय न्हू सोमनळ्यो, सोंदाळे बी म्हणटात आनी सोमनळ्यो. सो हें नुस्तें बाये खातीर. आतां तें सगळें काय खावचें ना, ताका एक सुद्दां खूब जातली. बट हांवें 2 भाजल्या आनी हें आमच्या खातीर. सो हेका म्हटल्यार वचून घेवन यो अशें म्हणून. पयलीं पळयलें हांगासर नुस्तेकार येता तेजे कडेन कितें हाडटा काय म्हणून, पण कोणी अशें आमी खावपा सारकें, आमी म्हळ्यार बायेक दिवपा सारकें नुस्तें हाडून नाशिल्लें. दोग जाणां कडेन विचारलें हांवें, म्हळ्यार पळयलें. मागीर हेका म्हटल्यार चल मार्केटान वचून यो अशें म्हणून. सो तो मार्केटान वचून आयलो जस्ट आतांच. आनीक नुस्तें उजरावन बी हाडलें. आनी न्ही मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडलें न्ही जाल्यार आमी क्लीन करूनच हाडटा. अशें करून घरा कडेन येवन आनी क्लीन करपाचो तो वावर दवरिना. सो आतां तें नुस्तें जें आसा पळय तें भाजपाक जाय. आनी एक बरी गोश्ट म्हणल्यार कितें खबर आसा, बाय जें आसा पळय न्हू 10-10:15 सुमार न्हिदलेलें. आजून उठून 12:30 जालीं. आनी कित्याक तें रिजन तुमकां खबर आसा न्ही, राती रातभर न्हिदूं ना. आमकां बी न्हिदूं दिलें ना, आपूण बी न्हिदलें ना. आनी आतां आपूण सुसेगाद न्हिदलां. हो म्हणटालो उठोया अशें म्हणून, कित्याक की ताका भूक लागतली न्ही अशें. हांवें म्हटलें नाका, जितलो टायम न्हिदता पळय न्हू तितलो टायम न्हिदूं न्ही अशें म्हटलें. मागीर एकदां अशें करून उठयलें आनी न्हीद जर कंप्लीट जालें ना न्ही मागीर चिडचिड जी आसा पळय न्हू ती करता अशें म्हणून.
सो जालें म्हजें रांदून न्हांवपाचें उरलां. बायक लागून रावलां, बायक न्हाणयतल्यान सोमतें न्हांतलें म्हण मागीर हांव भिजता न्ही बायक न्हाणयता तेन्ना, तेका लागून. आनी तें बरें अशें करून बसून न्हांवना, हेवटेन तेवटेन हालता, उठपाक ट्राय करता, हात पांय धोडायता, उदक हें करता अशें म्हणून भिजता मागीर. सो तेका लागून बायक न्हाणयतलें आनी मागीर हांव न्हातलें. हो न्हाता. आनी जस्ट म्हाजें न्ही एक पार्सल जें आसा पळय न्हू तें आयलां. हें पळय हांगासर. सो एकदां न्ही ऑर्डर केल्लें हांवें रिटर्न केल्लें आनी आतां सेकंड टायम सेम जें आसा पळय तो ऑर्डर केला दुसरे हेजे कडल्यान, ब्रँडा कडल्यान. सो दाखयता तुमकां कितें ऑर्डर केलां तें. तर हें पळयात हांगासर हांवें न्ही असले कंटेनर जे आसा पळय ना ते ऑर्डर केल्या. म्हाजे कडेन न्ही स्क्वेरान अशे बॉक्सीस आशिल्ले, रॅक्टेंगल न्ही स्क्वेरान बॉक्सीस आशिल्ले. सो तेजेर न्ही जागो खूब आडवता आनी ते वेगळे वेगळे सायजीचे आनी वेगळे वेगळे अशे आशिल्ले. सेपरेट आयज बागायदारान 2 घेतले, फाल्यां 2 घेतले, अशें करून घेतलेले. सो म्हाका न्ही एकूच भशेन जाय आशिल्ले. तेका लागून न्ही हांवें हे असले कंटेनर जे आसा पळय ना ते ऑर्डर केल्या. एकदां केल्ले लास्ट टायम ऑर्डर. सो तितून न्ही ह्यो प्लेट्स ज्यो आसा पळय ह्यो त्यो प्लेट्स मिसींग आशिल्ल्यो. म्हळ्यार उदक हें जावपाचें, ड्रेन जावपाचें. तेका लागून हांवें रिटर्न केल्ल्यो. आतां परत दुसऱ्या हेजे कडल्यान ऑर्डर केल्या. सो हे पळयात हांगासर 1 2 3 4 5 6 डबे आसा हे. आनी हे म्हाका पडल्या 254 काय कितले तरी. ह्या सायजीचे न्ही हे अशे करून डबे आसा 6. आनी लास्ट टायम जी येतली पळय तेंची क्वॉलिटी बी बरी नाशिल्ली. ही म्हण तितली व्हडली बरी ना, बट 250 रुपीसांक आनी तूं कांयच चड हेज्यावन एक्सपेक्ट जें आसा पळय तें करपाक शकना. आसा ओके लायक. सो भाजी बीन जी आसा पळय ना बरी स्टोर करपाक बरें जाता न्ही अशें म्हणून हांवें तें ऑर्डर केलें. आनी तुमकां खरें सांगता तें म्हाका मिशोची असली लत लागल्या आनी आतां म्हाका तो अनइन्स्टॉल करपाक जाय. कितें जें आसा पळय हांव ऑर्डर करीत रावतां आनी म्हाका खबर बी आसना की ऑर्डर केल्लें आसा म्हणून. जेन्ना डिलिव्हरीवालो घरा कडेन येता पळय न्हू ऑर्डर घेवन तेन्ना मागीर हांवें कितें ऑर्डर केल्लें अशें म्हणटा हांव मागीर. लास्ट टायम कपड्यांचें बी सेम जाल्लें, तुमकां सांगलें पळय हांवें. अशेंच जाता. खबर बी आसना म्हाका केन्ना कितें ऑर्डर केलां म्हणून. ऑर्डर करत रावता. तो मिशोच पयलीं म्हाका डिलीट करपाक जाय. आशा जाता सारकी इतले कमी रेटींक इतले बरे आयटम मेळटा अशें म्हणून. सो आतां न्ही डबे जे आसा पळय फाटल्यान हे पळय टेबलार. सो ते काडटा, वॉश करता आनी दवरिता आनी मागीर सांजचे मागीर पळोवया सगळें कशें कितें आसा न्ही ते डबे काडटा भायर आनी हे डब्यान जे आसा पळय सगळें घालून दवरता. एक्चुली म्हाजो मायंड कांय नाशिल्लो पयलींसान असो की म्हाका हें घेवपाक जाय जावं हांव असो फ्रीज जो आसा पळय तो अपग्रेड करतलें अशें म्हणून म्हाजें कांयच मायंडान नाशिल्लें. जेन्ना दिसलें पळय न्हू हेजेर मिशोचेर तेन्ना अशें दिसलें म्हाजें हें आसा तें ल्हान व्हड आसा आनी सगळी सायज सारकी आसना, उदक लागता अशें तशें मायंडान विचार येवपाक लागलो की दिसना कितें आसा ते भितर कितलें आसा तें अशें म्हणून म्हटलें चल घेवया अशें म्हणून. आनी दिसलें म्हणून घेतलें हांवें. तें एक्चुली म्हाका जाय तशें नाशिल्लें. सो ओके अननेसेसरी जो आसा पळय तो खर्च जावपाक लागलो आतां मिशोचेर. तर ह्या आतां घेतल्यात न्ही आतां यूज करता म्हणल्यार वॉश बी करून दवरिता आनी सांजचे मागीर यूजाक काडटा. सगळें भाजी बिजीचें कितें आसा पळय ती घालून दवरिता. बाय उठलें हें पळय उठलें पिरपीर जेवपाक कशें जेवना. जेवपा म्हणल्यार पळय ते कितली कटकट करता कशें ना. जेवपा म्हणल्यार नाका तेका. तेन्ना आतां तूं मम्मम केल्लो हय कशें जेवू पळय हे दिलें तें दिलें कितें कितें दिलें कशें जेयना. हें धरलें हांवें धरलें लास्ट मागीर जबरदस्ती लायक उलटी करपा लागलो, काडबडपा लागलें वांक वांक करून न्ही रे. ना जेवलें ना तें. आमी आमचे भशेन म्हणून कितें ट्राय करता बट खंय ना तें जेवपाचें ना तें ना. सो उठलें तें उजळ हो न्हांलो मागीर ताका न्हाणयलें. हांव न्हालें, नुस्तें भाजलें आनी ताका भरयलें. नुस्त्यान हें करून लायलें शीत जेयना. भाजी हें करून आवाज बारीक कर. भाजी केल्ली न्ही मिक्स भाजी तितून लायलें, तितून जेयना. दोनी मिक्स करून रे जेयना. लास्ट मागीर अशें म्हणटा न्ही जबरदस्ती दिवूं जायना भुरग्यांक म्हणून बट कितें करतलें जेयना म्हणून हांव जबरदस्ती ताका लावपाक लागलें. वांक वांक करून उलटी काडपाक लागलें. सो म्हणल्यार आसूं उलटी जाली जाल्यार कितें 4 गोटे पोटान गेल्यार ते बीन काडटलें म्हणलें भायर. आसूं म्हटलें आनी व्हरोन तशें दवरलां आतां. आतां हांव जेवपाचें उरलां. हो जेयलो आनी अशें बी ना की ताका भूक ना आमी जबरदस्ती घातलें अशें बी ना. तें उठून न्ही कितलो वेळ रावलें. हाका बी वाडलो हो जेयलो आनीक हो जेवन जातकीर मागीर तें बोट तोंडाक घालपाक लागलें. मागीर ताका भूक लागली
सो मागतगीर मागीर ताका हांवें वाडलां जेवपाक लागलें 2 बसलेली 2:15 बसलेली 3 जाली आतां ना तें चेडूं इतलें सुद्दां जेवना हे दिसांक म्हणून पयलीं जेवपाक किरकीर करता हय पळय कितें करता हांवें अरुमा सो किरकीर भरपूर करता चारू बाबा सुतताना वयतली किरकीर जे आसा पळय भरपूर करता हे दिसांक जेवपाक सो 3 जालीं आतां हांवें पळय म्हाका जेवपाक हांव जेवपाचें उरलां आतां हांव जेयता माथ्यार घाल्ले केस ओले आसा सो आनी तेच्या पयलीं म्हणलें व्हिडिओ हांगासरच एंड करून घेवया अशें म्हणून सो चलात तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ दिवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनात नवे आसा चॅनलाचें चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तुमरे थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय हांगासर न्ही हे देवारुमाक कर्टन लायल्या पळय त्या कर्टनाक येवन येवन हें करता तोंडाक घालता म्हळ्यार ती ही अशें करून सुतां आसा न्ही मागीर ती तोंडाक वयता सुतां सगळीं ही ताका लागून येवन येवन हें करता तसो तें हें वयर लावपाक पडटा वयर लायलें जाल्यार सोमतें भितर घुसता असलें करता